मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसूर 8 वोळ 5 ते 17. जेजू कापेरनामाक भितर सरल्या उपरांत एक शतपती उपकार मागूंक ताचे सरशें आयलो. ताणें म्हळें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाळून शतपतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता, म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तंती तावन जायतीं येतुलीं आनी अब्राहाम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सोर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं, पूण राजाच्या पुता धुवांक देव भायल्या काळोखांत उडयतलो. तुवें ती रुदन करून आनी दांत करकरावन आसतलीं. आनी जेजून शतपतीक म्हळें, तूं वच, तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं मागताय तशें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. आनी जेजून पेद्रूगेर वचून ताचे सासूक जोरान अंथरुणार पडलेली देखली. ताणें तिच्या हाताक दवरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो बरामोस करूंक लागली. सांज जातच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताचे सरशें हाडलीं. ताणें एका उतरान देंवचार काडले आनी सगल्या वायटाकारांक बरी केली. ताणें आमचे वेलो पिडार रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो, अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेलें तें पाळोवन आयलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमेन.